देवाचें उतर ह्या नियाल माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. भावा भयणींनो, पास्काच्या काळांत चडशा दिसांनी मिसार पयले वाचप दोन दुतांच्या इतिहासांतले आमी करता. दोन दुतांचो इतिहास हें पुस्तक तिसऱ्या शुभ वर्तमाना बरोबर भाग्यवंत लुकान बरयलें. स्वर्गार चडचे आदीं जेजून दोन दुतांक उपदेश दिलो. तांची खबर पयलीं सांगून निकटीच सुरू जाले पवित्र सोबेचो 35 वर्सांचो इतिहास लूक ह्या पुस्तकांत दिता. ह्या पुस्तकांत पेद्रूच्या आनी पावलूच्या वावराची जायती खबर आसा. हेर जायत्या दोन दुतांनी आनी तांच्या सेवकांनी दोन परगटणेचो वावर कसो केलो ताची म्हायती आमकां मेळटा. पावलूक दोन दूत जावंक जेजूचे आपोवणे आयल्या उपरांत विदेशिया सोरशी दोन परगटणेचो वावर 3 मिस्योनार भोंवडी करून नेटान आनी उर्बेन केलो ताची खबर आमकां लूक सांगता. आयज आमी नियाळूंक घेतल्या ती वळ आमकां सगल्यांक दोन परगटणेच्या वावरांत आपोवणे आसा म्हूण कळयता. पावलू पालेस्तिनांतावन रोमाक गेलो तेन्ना लूक ताचे बरोबर आसलो. देखूनच आयज नियाळाक घेतलेले वळींत विदेशांक शुभ वर्तमानान दिवंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां खात्री जाली अशें आमकां वाचूंक मेवता. गायनाच्या झेल्यांतल्यान तुका आमची गरज हें गीत आमी गायता. देवाक आमची गरज आसा काय? देव आमचे गरजेन पडला वो ना तें चिंतपाचें सोडून दिवन दर एका क्रिस्तावाक देवा मोगाची बरी खबर परगट करूंक आपोवणे आसा म्हूण भावार्थान ओळखून घेवंक गरज. जिविताच्या बऱ्या करण्या आनी देखी बरी आमचो भावार्थ परगट करुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.